आमचो भावार्थ जेजूचेर कितलो आसा ह्या पोरक्यान बायल्यान जो जेरुसलेमाचो पूत नासलोलो, इस्रायली पोरजेचो नासलोलो, ताणें जेजूचेर विस्वास दवरलो. खुणायन विजमिता न्हय, भावार्थ ताचो आसलोलो म्हणून तो जेजून सांगलां तें आयकून गेलो. हे भाशेन आमचो भावार्थ आसा. कितले आमी जेजू कडेन मागलेलें आसा, पूण आमी तें पोत्तून पोत्तून मागता. मेळ्ळें म्हणून आमी समजून ताका दिनवासीत रावंक जाय म्हणून जेजून आमकां सांगलां. कितलीं जाणां हे भाशेन करतात आनी आमी सगळो मेळोंक ना म्हणून हीच मागणी आमची चालू आसा. भावार्थ ना तातूंत आमकां. जेजूक सांगलें की ना रोखडेंच त्याच वखदांत तो आमकां दिता म्हणून आयज हें सिद्ध जाल्लेलें आसा. असल्या भावार्थान आमी जिवया. आतां आनी एक तुमकां सांगूंक जाय. जेन्ना दुसरीं ही पोरी पातकाच्या जोरान आसतात तेन्ना आमी कसलो इलाज तांकां दिता? तांकां तशींच सोडटा. तांचे सुटली आमी पयस वता. तांकां आमी कांयच करिना. आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? तांकां जेजूशी हाडून जेजू तांचो हो पातकाचो जोर आसा तो काडून उडय म्हणून आमी मागणें करूंक जाय. आनी जेजू कितें करतलो? त्याच वखदार तांकां बरो करतलो. असल्या भावार्थान आमी जियोया आनी असल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितान घडटल्यो. आतां आमी आमचे पातक सोडपाक कबूल ना. त्या पातकानूच रावंक सोदता. ह्या जोरान आमी तोडफोडटा. अरे आमकां तो जोर आयलो जाल्यार कितें करता आमी? आमी वेळ काडटा आनी सुशोग घेता, दुसरीं कामां सोडटा. हे भाशेन आमी मागण्यांत रावंक जाय न्हय. पातकाचो जोर जेन्ना आयलो तेन्ना आमी जेजू भाशेन रातची बापा बरोबर वेळ सारया आनी सकाळची ताचे सगळें आमी संबंद जोडलो की ना, ताच्या संबंदांत तो बापाक एकवटून आसा आनी तो आमकां हे परी सगळें बरेंपण फाव करतलो. हें आयकलां तुमी खूब पाटी. ही भाशेन तुमी पाळटात, जियेतात, वय कोत्तात. मातशें एक धाकटें मागणें तरी कोत्तात. थोडें मातशें सुबेज करात. हांवें तुमकां सदांच सांगलां, काल आमकां सारकें सांगलेलें आहा स्पश्टपणी जेजूच्या नांवांत आमी रावंक जाय म्हणून. तर हाका लागून हांव तुमकां सदांच सांगता, कोंत घेयात. प्रत्येक मणी आसा पळय तो एक सुस्कार जावन आसा. सुस्कारांत तो आमचें सवें आसा. सुस्कारांत आमच्यान ताचें सवें रावंक जाता. सुस्कार घेतलो की ना, पांयाची बोट आसा तिचो तान तकले मेरेन सुस्कारान आमी बरोवन येता. आनी हे भाशेन तर आमी जियेत, हांव तुमकां गॅरंटी दितां तुमची सावथ भलायकी बरी जातली. आमी वयल्या वयरीच घेता आनी चिंतनानीत आसा. बरे भाशेन पूर्णपणे आमी जियोया न्हय. देवान आमकां कितें उणें केलेलें आसा? आमची पातकां पर्यंत ताणें केन्ना बोगशिल्लीं आसा. ते भाशेन आमी जियोंक जाय. असल्या भावार्थान आमी जियेनात. हें चिंतात मातशें. आनी हे भाशेन ताणें आमकां सोडवण जोडलेली आसा ती आमी त्या प्रमाणे जियोया भयणीन आनी भावनो. पूण हे भाशेन रातीक सगल्या आमच्या त्या दिसा घडलेलें आसा बरें आनी वायट. आमी बरें आनी वायट केल्लें आसा आनी दुसऱ्यांनी आमकां बरें आनी वायट केल्लें आसा. हें सगलें भितर आमी दवरचें न्हय. हें सगलें आतांच काडून उडोवया. कित्याक आमी रातीक एके वतीन मोत्ता आनी सकाळीं पोत्तून पुनर्जीवन जाता. हे भाशेन प्रत्येक सुस्कारांत आमी मोत्ता आनी पुनर्जीवन जाता. हें केदें व्हडलें बाग आमकां देवान दिलेलें आसा. हे पुरी आमी जेजू सवें जियोया न्हय, पूण हें प्रॅक्टीस करूंक जाय आमी. रातची न्हिदच्या आदीं सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन आयल्या जेजू 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 जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडात. चिंतना भावना चाल जशे भाशेन एक आणयेंतलें सगळें उदकान येता आनी तें मातशें फिरोवन आमी भायर उडयता आनी ती नितळ जावंक लागता 5 मिनटांनी. जेजूच्या नांवांत आमी नितळ निर्मळ जातल्या. आनी जी आमी खेरीत सांदे ताचे जिवंक जाय
त्या प्रमाणे आमी त्या खेरीतपण जियेतल्या तो आमकां घडोवन हाडटलो रातची पळय आमची चाल भितरल्यान घडोवन आयिल्ली आसा ती आमच्यान काडूंक जायना हें पातक आमचें सगळें रुजलेलें आसा तें फकत जेजूनच काडूंक जाता तो रातभर मागीर आमचें सगळें वावुरतलो आमी न्हिदलेलीं आसा पूण तो आमचें सगळें वावरून सकाळीं आमकां तो नवी रचना कोत्ता ह्या नवे रचनेंत आमी जेजूच्या एकवटान परतून वेळ सारूंक जाय आनी सारीत जाल्यार आख्खी रात आमची मागणी जाता 24 वरांची 6, 7, 8 वरां तर आमी हे भाशेन मागण्यान चाललीं जाल्यार गॅरंटी दीसभर आमी प्रत्येक वेळार वो जोर आमचे सगळें उपरासता पातकाचो आनी दुसऱ्या मदें आसा तो आमी रोखडोच जेजूच्या ताब्यांत करून आमकां सुटका मेळोवंकूच जाय पेकोवणी मेळोवंकूच जाय आनी मेळोंक ना जाल्यार आमी फुरसत घेवंक जाय हें सगळो जेजू सगळें धरून जें आमकां भोगूंक दिलेलें आसा तें आमचे पासत न्हय दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आमी भोगूंक जाय सगळ्या संत भक्तांनी अशें केलेलें आसा भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत आपल्या पासत न्हय देवा सगळें दुसऱ्यां पासत तो जियेलोलो आसा आमचे पासत आजून पर्यंत जियेता ताका लागून इतल्या व्हड्या भोक्तीन आमी हांगसर येता तर म्हज्या भयणीन आमचे हात अशें उंटीन धरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता ताका आमी हाजीर जावया आनी सुस्कार भायर सोडटना भितरल्या भितर जेजूच्या नांवांत सगळें भायर काडया हांगसर आमकां लॉज आसूंक फावना पूण आमी व्हडा भोक्तीन भावार्थान जेजू सगळें आमचें जिवीत आसा ताका एकवटोन सगळें भायर काडया आनी भायर काडलें की तो रोखडोच तें नितळ निर्मळ जेजून आमकां ह्या संवसारांत पातकांतली सोडोवच्याक बापान ताका धाडला आनी हेंच तो बरे भाशेन कोत्ता तर आमी तें बरे भाशेन करून घेवया ताका सगळें आमचें भितरलें ओपून चड करून आमचें पातक